ST.ESTEVAM आमच्या गावांत मांगेराल वाड्यांत आमच्या तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार। मांगेराल हे पुर्तुगेज उतर म्हणजे आंब्याचे आनी पणसाचे बाट। हांव उबी आसा सांताना कपेलाच्या मुखार, जे जावन आसा लँडमार्क हे आमच्या वाड्याचे। कपेल आमचे बांदलेले आमच्या गांवच्या एका यादनीक भावान पाद आंतोन लिओनार्ड द रोजा जाणट्यांक आनी म्हाताऱ्यां खातीर 1920 वर्सा। आमच्या कपेलाच्या फाटल्यान एक धाकटुली आगोस्ताय आसा, जातून आमचे दादले आनी चेडे बसतात आपल्या सांजेच्या वेळार। आनी मांगेराल हे मँगो हे उतर म्हणून ताणी ह्या घराक नांव दिलां मँगो हाऊस। फाटल्यान आमकां हांगासर शेतां दिसतात। ह्या शेतांनी आदलो लोक भात रोयतालो आनी त्या फुडें पोण्णी आसा, त्या पोण्णेंत लोक नुस्तें धरूंक वेतालो आनी मायाच्या म्हयन्यांत लोक विसो घेवंक थंयसर बसोंक वेतालो। ही आमच्या वाड्यांतली शेटयाली बांय। ह्या बांयचेर सगलो मांगेराल वाड्यांतलोच न्हय पूण माडांतलो आनी कुपांतलो लोक पासून बेगीन 4 वरांचेर आनी ताच्या पयलीं देखून उदक व्हरोंक आनी रोप दिवंक येतालो न्हू येवच्या पयलो। सो ही शेटयाली बांय आदी ह्या वाड्यान आमच्या मांगेराल वाड्यान आसली खरें, पूण सगळ्या भोंवतणी आसलेले वाड्यांतलो लोक उदक व्हरोंक येतालो। शेतांनी आमची ल्हान भुरगीं सद्दां सांजेच्या वेळार शेवंक येतालीं आनी भरपूर शेण मातयेन शेण झाडांनी शेण खुशाल जाताली। आतां तें सापना आनी कोण रोयना देखून भुरगीं शेतान शेवपाक पावनात। ही वाट कपेला सापकाराक सारकी दोंगरार येता आनी दोंगरार थंयसर क्रिस्त रेची व्हडली मुर्ती स्थापीत केल्ली आसा। तीच मुर्ती आमच्या सोर्गेस पाद लिओनार्ड द रोजा ताणें 1930 वर्सा ती थंय घातलेली आनी 27 डिसेंबराच्या वर्सा थंय फेस्त जाता। त्या मांगेराल वाड्यान खास म्हणटा तें हिंदू आनी क्रिस्तांव बाराबर जियेतात। तेच भाशेन वेगळ्या वेगळ्या धंद्यांचो लोक आसलो। हें घर जावन आसा आमचे गांवचे माले हेर काटर्स आनी दोग आमचे ह्या घरांतले भाव गुरुदास आनी भाव पोको फामाद फकत तेच हांगा केस कातताले। आतां ते सोंपून तेंचो धंदोय बंद जाल्लो आसा। तेच भाशेन आमच्या वाड्यान आमच्या गांवचे आवडीचे शेट जो आमचो भाव प्रशांत सगळ्या ओकेजनाक सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक तेजे भांगार आवडटा आनी हे तांचे पुर्वजांचे बिजनस। सो ते ट्रेडिशन ताणें भुरग्यांनी पासून फुडें व्हेल्लें आसा। आमचो ह्याच घराब्यांतलो शेटीच्याच घराब्यांतलो आमचो फामाद तांचो पूत मुकेश गांठवाल जो जावन आसा फामाद म्युजीक डायरेक्टर आनी जायते ताचे संगीत आनी जायते ताचे म्युजीक फेमस जाल्लें आसा। तेच भाशेन आनी एक प्रोफेशन जे आदी आमच्या वाड्यान आसलो तो चामार कबलर आनी सगळ्या गांवचो लोक हांगा ताचे लागीं आपले मोचे शिवंक आपल्यो वाणो लावंक ह्या चामरा लागीं येताले आनी ह्या वाड्याकूय म्हणटाले ह्या धाकटुल्या जाग्याक चामार वाडो। आमच्या मांगेराल वाड्याचो निमाणो तेंची, पूण हांगासर आसली गिरोण जाका म्हणटाली जागा पयली गिरोण। ह्या गिरणेर आख्ख्या गांवचो लोक आपल्याच्या बैलगाडयांनी घालून आपल्याचें भात हाडून हांगा तांदूळ कोत्ताले पीठ कोत्ताले। आतां तांचे पुर्वज उणी जायत गेल्या आनी सगळे शिंकोन पयस गेल्या आनी सद्या गिरोण बंद आसा। गिरणे वयर हो आसा फुरीस जो हो मांगेराल वाड्याचो मोयंत वाड्याचो शिमेचो फुरीस।
आनी मायाच्या म्हयन्यान ताची सगलो वाड्यांतलो लोक एकठांय जावन ताची लादायीन करता. आमच्या गांवचे एक खाशेलेपण हा म्हणल्यार दर एका गोराब्याक 8 नांव आसा आनी 8 नांवांनी तांकां विचारल्यार तांकां तांची घरां वो तांकां रोखडें ओकोंक कोता. सो थोडींच तुमकां आमी भोंवडी करता आसतना तुमकां थोड्या घरांची 8 नांवां सांगता. ह्या घराण्यांक नांव तेंगेर म्हणटात दुलागेर. चे 8 नांव जावन आसा उंगागेर. काराक म्हणटात बेंग्यागेर. बेंगो म्हणजे क्रॅब. उकरागेर म्हणटात बोटागेर. तेंगेर बोट ना पूण कित्याक बोटागेर म्हणटा तें आमच्या पुर्वजांकूच खबर. गोर जावन आसा शेरकुल्यालें आनी त्या घरांतली जाणटी बायल ती लोकांक ओकोत दिताली आनी जाळे पाल्याचें कितें ओकोत दिताली आनी जायत्या भुरग्यांक बऱ्याक पडटालें. गाराब्याक म्हणटात कुशिलागेर. गुशील. पाद्रीले म्हणटात. त्या घरान पाद्री आसलो म्हणून ते पाद्रीले म्हणटात. आतां त्या घरान कोण रावना म्हणून ते घराचो स्ताद ओहो जाला. पावला लेंगोर कपेलाच्या सामकाराक. सो हें स्टार्टींग आमच्या वाड्याचो आनी त्या गिन्ने लागीं एंडींग.